देवाची बरी खबर बरगोटूंक आमकां शीम आनी मेर लागना। बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी शीस जाता। जेजूकूच परगोटूंक आमी फावो। हें सोत आमी भावार्थान सोत मानता। जेजू आमकां आवयच्या कुसव्यांत आकारचे आदींच अडकतालो। देवाचें नांव व्हड जावं। जेजून 12 शिसांक विचून काडले खोरे। तातूंत 2 वसूलदार मातेव आसलो, दुबावी तोमास आसलो, नेगार वचपी पेद्रू, जेजूचो घात घेवपी जुदास इस्कारियोत आदी। जसो एक कुंभार मातयेचे आयदनाक फावो तसलो आकार दिता, तसो जेजू एका एका विंचलोल्या शिसांक आकार दिवन आपल्याक जाय तसल्या कार्याक तयार करता आनी पाठयता। हे तांच्या परगोटणेच्या मिसावांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आसा। संवसार सोरो पासून जेजू आमच्या सांगाता आसतलो। परगोटणार उणें जावचें नात, कित्याक आमचो बाप रोचता, आकारता आनी पाठयता। सर्गीच्या राज्याक वचपाचो रस्तो शेजाऱ्याच्या आंगण्यांतल्यान वेता। होच रस्तो आमी चलुया आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिवया। मोगाच्या न्हू, पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जुझे, जाकोबाचो पूत, आपल्या कुटुंबाक आनी इजिप्तकारांक दुकोळा वेळार आदार करून कसो भुकेंतलो वाटायता। देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना, हें आमी सोत मानूंक फावो। आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता, आपले मिसांव बरी खबर परगोटपाचें फुडें व्हरूंक। आसा तूं तयार?